सो तशें म्हणून सन्नमास इस्टर एग पेग 8 दीस करी जे म्हणून सागे त्या देखून शिसां थंय जाल्ली बदलावनूच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक व्हडली साक्ष आतां कांय थोडे BP आसले गी शुगर आसले गी वा गांठी दुखीचे गी आयल्यात हांच्या कोणा लागीं पेद्रू आनी जुवांव लागीं तांकांय कांय बरेंपण जायत कोण ना म्हूण तर 365 डेज जिणी बदलूनचें एकच काम गे हात करडचें एकच काम गे संतोष पावोंक संभ्रम पावोंक दीस तनान गे जेजू बाळकते बोमगाच्या भवनो आनी भयणीनो आतां आमी पास्काच्या अष्टवांत आसा वा आठवळो म्हणटात आठवळो म्हळ्यार कालें अष्ट म्हळ्यार कितलें 8 सो पास्काचो आठवळो म्हळ्यार 8 दीस पास्का फेस्त सिंपल 8 दीस पास्का फेस्त सो तशें म्हणून सन्नमास इस्टर एग पेग 8 दीस करी जे म्हणून सागे तशें अर्थे न्हय 8 दीस पास्का फेस्त आमी संभ्रम जे म्हणून इगर्ज माता आमकां सांगता त्या देखून हाका पास्काचो अष्टो म्हणटात इंग्लिशांत इस्टर ऑक्टेव तशेंच क्रिस्मसाचोय अष्टो आसा ताका आमी कितें म्हणटा क्रिस्मस ऑक्टेव ऑक्टेव म्हळ्यार 8 सो क्रिस्मसाकाय 8 दिसांचो संभ्रम आसा संभ्रम म्हळ्यार हांगा मास मासली करी जे म्हण न्हय बदलाक जे कितें आमी पास्काचो मिस्तेर संभ्रमलो क्रिस्मसाचो मिस्तेर आमी संभ्रमता तो 8 दीस आमी जिरेजे ताचो मिस्तेर आमी नियाळजे तो एकाच दिसान मुग्दूसो संभ्रमून मुग्दूसो मिस्तेर न्ही बदलाक 8 दीस संभ्रमून तातूंत कितलें चड आमकां जोडूंक साध्य आसा तितलें आमी जोडिजे तुमी कोबा ज्यूस करचें पळयलां आसतलें न्ही कोबाचो ज्यूस जस्ट एक पटी कोबो काडून भायर आयल्यार तातूंत कितलो ज्यूस मेळटा उदाकशें मेळटा पूण परतून 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 तो घालो जाल्यार ताचो दाट रोस भायर येता तशेंच हांगा हे मिस्तेर तितल्या गुंडायेन आमी समजल्यार मात्र ताचे तावन जायती ग्रेस्तकाय आमी जोडूंक जाता त्या देखून इगर्ज माता कितें म्हणटा की म्हळ्यार हे 2 मिस्तेर आमच्या सलवासावाचे क्रिस्मस आनी पास्कांचो 8 दीस आमी संभ्रमीचे आनी त्या हप्त्यांत आमी आसा पास्काच्या हप्त्यांत आमी आसा आतां ह्या 8 दिसांनी आमी वाचपाक घेतलीं जाल्यार पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांत आमी वाचता आज खंयच्या पुस्तकांत वाचलें धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें आनी ह्या सगळ्या पास्काच्या काळार न्हय मात्र 8 दिसांनी सगळ्या पास्काच्या काळार आमी पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलेंच वाचता कित्याक जेजू जिवन जाल्ल्याक न्हय खाली रितो फोंड एक साक्ष रितो फोंड कसोय करी येता शिसान येवन ताची जेजूची मेल्ली कूड व्हेल्ली जाल्यार सोर्न व्हेल्ली जाल्यार तो फोंड रितो आसतो सो रितो फोंड एकच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक साक्ष न्हय तर खंयची व्हडली साक्ष ताच्या शिसा थंय घडिल्ली बदलावन येदोळ म्हणसर ते बागेल बंद करून भियान आसले मनीस पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रोत्मो तांचेर देवल्लेंच ते धैर्यान जेजूच सोडवणदार म्हणून परगडतात मात्र न्ही जुदेवांक म्हणटात तुमीच जीव करताक जिवेश मारलो कितलें धैर्य तांकां आसचें पळया त्या देखून शिसां थंय जाल्ली बदलावनूच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक व्हडली साक्ष आतां ह्या शिसाच्या जिवितांत जाल्ल्या बदलावने उपरांत कितें सक्कड घडलें तें ह्या धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत बरयलां धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें घडलें तें तावन सुरवात जाता आनी मुखारून वेता सो सगळो पुस्तक धर्मदूतांची कृत्यां एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स ह्या पास्काच्या काळार आमी वाचतल्या आनी नियाळतल्या आनी वांजेलांत आमी ह्या हप्त्यांत ह्या 8 दिसांनी जेजू पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत कोणाक सक्कड भेटलो ती गडितां आमी ह्या 8 दिसांनी
नियाळता कळ्ळें गे पास्काच्या सगळ्या काळार आमी धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप वाचल्यार ह्या 8 दिसांनी जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत कोणाक सकट भेटलो ती घडितां पुरवच्या आयतारा म्हणसर आमी वाचून नियाळतेले इतली एक जराल जाणवाई सगळ्या पास्का काळाक संबंद जाल्ली तुमी तुमच्या मोतीन दवरची आनी हर एक पटी वाचप वाचतना ती जाणवाई परत्यान तुमच्या मोतीक हाडली जाल्यार जें कितें वाचप तुमी वाचतात तें समजूंक सुलभ जाता आयच्या वाचपात हांव न्हू 1-2 लिसांवां मात्र हांव घेतां आनी मोठ्यान तुमचे संगी ताचे वयर नियाळ करूंक हांव प्रयत्न करतां पळया आयचें पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत विंचलेलें तें कालच्या वाचपाचो मुखलो वांटो कालें वाचप आसलें गोतागी पेद्रू आनी जुवांव दोनपरांच्या 3 वराळ देवळाक वेताले मागणें करच्याक सो मागणें करूंक वेता आसतना तांकां वाटेर एकलो थंयसर जल्मातावनूच थोंटो आसलो एकलो व्यक्ती भीक मागचें तांकां पळोवंक मेळटा आतां पेद्रू आनी जुवांव कितें करतात आमचे लागीं तुका भीक दिवंक कांय ना सायबा पूण जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल म्हणटात आनी तितल्यार आजाप घडता आनी तो मनीस उठोन चलता तें कालच्या दिसा घडलें त्या उपरांत कितें घडलें तें आमी आज पयल्या वाचपांत आयकलें आतां कालचें घडीत घडलेल्या उपरांत जायतो लोक पेद्रूक आनी जुवांवक आयकूंक आयल्यात काल तांणी एकलो थोंटो मनीस उठोन चल्लें पळयल्लें आतां कांय थोडे BP आसले गी शुगर आसले गी वा गांठी दुखीचे गी आयल्यात हांच्या कोणा लागीं पेद्रू आनी जुवांव लागीं तांकांय कांय बरेंपण जायत कोणना म्हूण आतां तेन्ना पेद्रू आनी जुवांव म्हणटा आळे जें कितें कालच्या दिसा घडलेलें घडीत आसा तें आमचे वरवीं जाल्लें न्ही आमच्या सक्तेन जाल्लें न्ही बागार कोणाच्या सक्तेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या सक्तेन तें जालां त्या देखून तुमी आमच्या फाटल्यान येवचे नाका जेजूक मान आनी महिमा फावो म्हणून ते सांगतात आनी उपरांत इल्लोसो शर्माव दिता आसतना थंयसर ते सांगतात की तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला म्हणून कितें म्हणालो पेद्रू तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला करेज मुग्धोन कितले दीस जाले पोर सोनवरा करेज मुग्धलो न्ही ताचे उपरांत आज ब्रेस्तार आनी ह्या करेजमाच्या 40 दिसांनी जिणी बदला पातक रडा जिणी बदला पातक रडा म्हणून आमी जरयलें वय की न्ही वय आतां पळया पास्काचो काळ संतोशाचो संभ्रमाचो काळ आनी हांगासर पेद्रू परत्यान म्हणटा तुमची पातकां पुसून काडचे खातीर जिणी बदला म्हण तर 365 डेज जिणी बदलूंचें एकच काम गे पातकां रडचें एकच काम गे संतोश पावोंक संभ्रम पावोंक दीस तनान गे कितें म्हणटात तुमी वय 365 डेज जिणी बदलूंक आसा म्हळ्यार जिणी बदलापाचें काम केवळ करेजमाक आनी आद्वेंताक मात्र सीमीत न्ही बदलाक हर एका दिसा जिणी बदलापाचें काम चलोवंकूच आसा आतां जिणी बदलाप म्हळ्यार कालें पळया कालच्या दिसा म्हणजे कालच्या वाचपांत थंयसर त्या थोंट्याक गूण केल्ले उपरांत तो थोंटो कितें करता पळय हांगासर सांगलां चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळांत भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें सो जिणी बदलूंचें म्हळ्यार कालें जिणी बदलूंचें म्हळ्यार सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तांचे सांगता देवळा भितर सरचें म्हळ्यार आनी एका उतरांत सांगचें म्हळ्यार देवाच्या वाटेन चलचें सिंपल जिणी बदलूंचें म्हळ्यार देवाच्या वाटेन चलचें परच्या दिसा पास्काच्या सोनवरा दिसा त्या पवित्र जागरणेंत आमी भाग घेत आसतना उदक बेंजार केल्ले उपरांत आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान केल्यो वय की न्ही
तेन्ना याजकान कितें विचारलें, तुमी सैतानाक पाठ करतात गे, सर्व ताच्या बुलोवण्याक पाठ करतात गे. पळय, जिणी बदलाप म्हळ्यार तें, जिणी बदलाप म्हळ्यार सैतानाक आनी ताच्या बुलोवण्याक पाठ करून सोम्याच्या वाटेन चलचें. सिंपल. आतां हांगासर हो तोंटोय कितें करता, तो घरावेच्या बदलाक तो डॅन्स करीत, गितां गायत, किर्तनां गायत पेद्रू आनी जुवांव फाटल्यान वेता, म्हणजे देवाच्या वाटेन तो चलता. तशेंच मुखार भोव न्हू भयणीनो, जिणी बदलाप म्हळ्यार देवाच्या वाटेन चलचें. आनी देवाच्या वाटेन चलचें केवल करिस्मांत आनी आद्वेंतांत मात्र न्ही, 365 days आमच्या जिवितांत चालू दवरूंक आसा. आनी तो संदेश आज हें पयलें वाचप आमकां दिता. तर हें जिणी बदलापाचें काम आमच्या जिवितांत सदांच आमी चालू दवरया. सैतान ताचे कुशीन आमकां ओडतना, पाठ संगती वायट करण्यो आमकां बुलयतना तांकां पाठ करून सोम्याक तोंड करून ताचे वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना तोच येवकरिस्तां दिवचो जेजू आमकां ताच्या बेसवांनी बरो. आमेन.